जे काय उची नावी तुम्ही मागता ते बापा पावून तुमका मागून धाडता एका मोना एका काळसा तुझी नावी सोम्या आम्ही आयल्या भाऊ बहिणीचे मोठा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगत बघता एका मोना एका काळसा तुझे नावी सोम्या आम्ही आयल्या भाऊ बहिणीचे मोठा मेळी जेजू तुझो मधुर सांगत बघता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आमी जावन आसाव कूड आनी आत्मो हांचो एक बांद. कशें आमच्या कुडीक काण तशेंच वारें रावोंक घर आनी पियोंक उदक गरजेचें तशेंच आमच्या आत्म्याच्या जिविताक मागणें गरजेचें. आयची वाचपां आमकां मागण्या विशयंत सांगतात आनी हांगा आमी सर्व मागोवंक आयल्या. जेजू बाळका लागीं देवा लागीं मागोवंक आमी आयल्या की आमकांच आमी समर्पण आमचे कश्ट पिडा सर्व जेजूच्या पांयांतळा अर्पण ताचे तावन आशिर्वादां कृपा आनी बेसांवां मागोवंक आमी आयल्या. तर व्हडा पातयेनेन आनी बरवशान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया, भक्तीन आमी मागया आनी तो आमकां दितलो म्हणून आमी खंडीत बरवशया. ही चिन्नां मोतीन दवरनो आयचे मिसाचें बलिदान भेटोवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया आनी देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बॉक्सांनी आमी मागया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सुगणे अवसरून सांगता मनाची दोन तोंडां अवसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून पर्यंत सदांच संवाद मदी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुजे शिवाय आमच्यान जिवंक नजो. तुज्या कुशेकाल आमी जिवच्याक तुज्या मना प्रमाणे सारकें आसा तें जाणा जावं आनी तेंच कुशेपणा मनान आनी सुडसुडायेन करूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सुव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
एस्तेराच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एस्तेर राणयेनी मरणाच्या बियाण भरून सर्वेश्वराचो आसरो सोदलो. तिणें सर्वेश्वरा लागीं इस्रायेलाच्या देवा लागीं अशें प्रार्थना केलें: सर्वेस्परा, आमच्या राया, तूं एकलोच देव, म्हाका कुमोग कर. कित्याक हांव एकसुरी आसां आनी तुजे शिवाय म्हाका कुमोग करतलो दुसरो कोणूच ना. हांव म्हजो जीव म्हज्या हातांत घेवन आसां. सर्वेस्परा, तुवें इस्रायल परजेक सर्व लोकां मदलीं विंचली आनी आमच्या बापायक तांच्या सर्व पुर्वजां मदलें शाश्वत दायज कशें विंचलें आनी तुवें तांकां दिल्ल्यो सर्व बसवण्यो पाळ्ळ्योय म्हूण म्हज्या भुरग्यापणांतावन म्हाका शिकयल्लें. पूण आतां आमी तुज्या दोळ्या मुखार पाताक केलां आनी तुवें आमकां आमच्या दुस्मानाच्या हातांत घाल्याय. कारण आमी तांच्या देवाची पुजा केली. सर्वेस्परा, तूं नितीवंत. सर्वेस्परा, आमचो उगडास दवर. देवाच्या राया आनी सर पदवेच्या तनया आमच्या संकश्टाच्या काळार तुकाच उगडाप कर आनी म्हाका धैर्य दी. आमच्या दुस्मानाचो आनी ताचे सोबे एका मनाचे जावन आसलेल्या सकडांचो नाश जावच्याक शिवां मुखार उलोवंक म्हज्या तोंडान सारकी उतरां घाल आनी ताच्या काळजांत आमच्या दुस्मानाचो द्वेश कर. तुजे पदवेन आमकां निवार आनी म्हाका कुमोग कर. कित्याक हांव एकसुरी. सर्वेस्परा, तुजे शिवाय म्हाका दुसरो कोणूच ना. तूं सगळें जाणाय. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हांवें
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा तुझे सोडून सोसून तोच हांवें भोगी सोकर वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या तोवळ जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणा लागलो मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें निजायकी जो कोण मागता तो घेता सोदतेल्याक मेळटा आनी बडयतेल्याक उक्तें जाता तुमचे भितरलो कोण तो बापूय उंडो मागतेल्या आपल्या पुताक फातोर दीत वा मासली मागतेल्याक जीवदाळ दीत तुमी कोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान तर तुमचो सर्गीचो बापूय आपणा लागीं मागतेल्याक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत देखून जें कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात तेंच तुमी हेरां तुमी तांकां करा हो सार नियम शास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतराचो देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू बळकातय भोवमोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमी मागण्या विशीं आयच्या वाचपांनी आयकत हांव मागण्या विशीं आयची परिस्थिती कसली आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजेंत आमच्या जिवनांत मागण्या विशीं आज परिस्थिती ह्या अणभव कसो आसा थोड्यांक मागणें म्हळ्यार भोव गरजेचें आतां तुमी सुमेस्त हांगा व्हडा अत्रेकान भावार्थान बरवशान खरी एका ब्रेस्तारा तुमी नोवेनाक येवन मागतात तशीं साबार जाणां आसात तांकां तेर्स आमोरी जाल्या शिवाय न्हिदस पडना आयताराचें केदिंगस मिसाक तीं सुकाणान असलीं साबार जाणां मागण्याचेर व्हरतो बरवोसो भावार्थ दवरिल्ले आसात हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार अणवरातान धांवचें तसलो अणभव आसा आमच्या ह्या दिसांनी हांव बज्जोडी गरबेज बेंताक वेतां मस्तू कडेन वडिलां सांगतात आमच्या भुरग्यांक मोबायल पळयतना या टी व्ही पळयतना दोळे सोण्ण पळयतात पूण आमोरी तेर सुरू करतना तांकां जेमेवंक सुरू जाता युवकांक मागणें तेर्स म्हळ्यार आपयल्यार हे पुता मागणें करया तेर्स करया म्हळ्यार तांकां राग येता व्हडांक एक न्हीप मेळ्ळ्या पुरो आयताराचें मिसत तीं सुकयतात हेर थोड्यांनी सांगचें मागण्या विशयंत कोवीड जालें ह्या कोविडा वेळार आमी खंय 2 वर्सां मिसाक वचोंक ना खूब सारी जावंक ना पूण काल जालें कांय जावंक ना तर मागणें म्हणना जाल्यार कालें जाता थोड्यांनी
आजून विसारचें आसा, म्हळ्यार मागणें गरज ना म्हणून सांगचें आसा. हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार काम. एकलो स्कूल मेस्त्री आसुल्लो, तो पंचायतगी करच्यांत भोव प्रवीण. इस्काल जाल्ल्यांच सगळ्यांनी पंचायतगी करची आनी घरा येताना तेर्स ना आमोरी ना, भुरगीं सगळीं न्हिदतात 10 वरां. आनी विचारल्यार फादर म्हजें कामुन्स राज्य पंचायतगी करचेंच म्हजें मागणें. कामुन्स मागणें म्हणचे थोडे आसात. हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार बायलांक आनी भुरग्यांक. एकलो आसुल्लो, ताणें सादारण काम तिरसून 7:30-8 वरार येवचें घरा. आनी पयलें विचारचें बायले कडेन, तेर्स जालो गी? ना तेर्स जावना, तर हांव अंगडी वचून येता, तुमी तेर्स म्हणया. अशें तेर्स म्हळ्यार बायलांक आनी भुरग्यांक. हेर थोड्यांक मागणें म्हळ्यार तक्षणच मेळा जाय तांकां. हांगा एकलो म्हजे कडेन अनुभव सांगतलो, फादर हांवें एक नोवें धरिल्लें, 9 म्हयने 9 ब्रेस्तारां हांवें कळनासतना म्हजो तो उपकार मागोवंक जेजू बाळका लागीं नोवें धरिल्लें. जेजू बाळकान म्हाका तें फावोत करूं ना, देखून हांवें नोवेना कित्याक घेवचें. म्हळ्यार ताका ताणें विचारिल्लें तक्षणच देवान ताका दी जाय. आनी एक तराचे मनीस आसात, तांकां मागणें म्हळ्यार बायलो आडंबर. थोडे कडेन हांव पळयतां सबार कुटुंबांनी सद्दां आमोरी तेर्स मिसाक वेतात, पूण तिनस गोवा बायलां तांच्या शेजारा कडेन तांकां सद्दां लढाय. वाड्यांत मोसोर आनी जिनी अंतू जिबेरस पोसडी उतरां, पूण तेर्स आमोरी सुकाना घरा, नोवेना सुकानान. असलें जिवन. आनी निमाणें आमच्या आतांच्या पिळगेक मागणें म्हळ्यार मोबायल. एक पटी एक पद्राप म्हाका सांगतलो, तो घरा गेल्लो आनी ताचे नीस तें तेर्सा वेळार तेर्स आवयन सांगलें, तेर्स शिकय गो. ताणें तेर्स बऱ्या तरान शिकयलो, पुरा लदीन जावं दी, मिस्तेर जावं दी पुरा. आनी हांगा सकयल मोबायलार मॅसेजी धाडनंत आशिल्लें. लागीं 25 मॅसेज्यो ताणें सगळ्या तेर्सा वेळार धाडल्यो. कोश्यो दिवं तुजाना, आमकां मोबायल पळयनासतना मॅसेज्यो धाडूंक जायना. तितली एक्सपर्ट्स आसात. मागणें आसा, मोबायलय आसा. तसलें ह्यो पुरा संगती हांवें तुमकां दिल्यो. मागण्या विशीं आतांच्या जनांगातय कसली अभिप्राय आसा आनी आमचो मागण्या विशीं कसलो अणभव आसा गी म्हणून. तर आमी एक सवाल विचारचें, मागणें आमकां जाय गी? मागणें गरजेचें गी? वय कित्याक म्हळ्यार कशें आमच्या कुडीक खाण नासतना, वारें नासतना, उदक नासतना आमी जिवंक साथ दिना, तशें ओत्मो देवा थावण येता. आनी देवा कडेन संबंद नासतना, ना जाल्यार मागण्या द्वारी आमचो ओत्मो खंडीत जावन मरता. आवयांक तुमकां गोत आसा, एक भुरगें तुमच्या गर्भांत आसतना ताका ते अंबलिकल कॉर्ड ह्या कोंकणीन म्हणटात बोंबले वार, हाचेत मरीफात त्या ल्हान भुरग्यांक, गर्भांत आशिल्ल्या भुरग्यांक जाय जाल्लें खाण, वारें सगळें त्या आवय थावन मेळटा. जर तर ती वार आमी कुडके केली तेन्ना तें भुरगें गर्भांतच मरता. तशेंच आमच्या आनी देवा मदलो संबंद मागण्या द्वारी ना जाल्यार, तो कट जाल्यार खंडीत जावन आमचो ओत्मो मरता. देखून मागणें भोव गरजेचें. तर मागणें म्हळ्यार कितें? आज आयच्या वाचपांत हांव 3 मागण्याची लक्षणां तुमचे मुखार हांव दवरूंक कुशी व्हरतां. कसलीं तीं 3 लक्षणां? पयलें,
मागणे म्हळ्यार देवा आनी मनशा मदलो संबंद, मोगाचो संबंद, आनी हो मोगाचो संबंद मोगाच्या संभाशणांत व्यक्त जाता. सो मागणे म्हळ्यार मोगाचो संबंद आनी त्या मोरिफात मोगाच्या संभाशणांत आसचें तेंच उलोवणें जावन आसा मागणें देवा थंय. देखून आविलाची सांत तेरेज मागण्या विशीं एक भोव सुंदर व्याख्यान ती दिता. ती म्हणटा, प्रेयर इन माय व्यू इज नथिंग बट ए फ्रेंडली इंटरकोर्स and a frequent solitary converse with the one whom we know loves us. तशें म्हळ्यार आमचो मागणें म्हळ्यार आमचो मोग करच्या देवा लागीं आमकां असो इश्टगतेचो बांद तो जावन आसा मागणें, आनी तशेंच मोगाचें संभाशण. देखून हावेलाची सांतेरे सांगता, मागणें म्हळ्यार देवा थंय आमकां असो इश्टगतेचो बांद आनी मोगाचें संभाशण. आमी जर तर बायबला गेल्यार थंय 2-3 कडेन आमकां मनशा आनी देवा मदलो संबंद मस्तू कडेन आसा. व्याख्यान करचें जाल्यार आब्राहाम आनी देवा मदलो तो मोगाचो संबंद. आब्राहाम त्या सोदोम आनी गोमोरा वाचोवच्या खातीर, तेच्या लोकांक वाचोवच्या खातीर कितलें संभाशण करता. देवा, ह्या सोदोम आनी गोमोरा तूं नाश करिनाका, तातूंत कांय 50 नितीवंत व्यक्ती आसा जाल्यार तूं नाश करशी गी. देव म्हणटा, ना बाबा, हांव नाश करिना. पळया संबंद, मोगाचो संबंद. त्या उपरांत ताका 50 मेळनान, 40 आनी 5 आसल्यार नाश करताय गी. ना, हांव नाश करिसो ना. तशें 30 आसल्यार नाश करताय गी, 25 आसल्यार नाश करताय गी. निमाणें देवा लागीं उलोवन 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 10क देंवता जाल्यार अब्राहमाक 10 जणी नितीवंत थंय मेळनान. पूण हांगा आमी पळोवचें, तांच्या देवा आनी अब्राहमा मदें कसलो मोगाचो संबंद आसुल्लो. कशें हांव आनेकल्या कडेन उलयतां तशें अब्राहम देवा लागीं तो उलयतलो. तशेंच मोइजे आनी देव, हे पटी आरोण, मिरियाम आनी तशेंच इस्रायलीचो लोक मोइजे विरोध जायते पटी पुरपुरता जाल्यार मोइजे रागार जायना. आनी हर एका दिसा मोइजे तंबाक वेता आनी थंय तो तंबा गेल्या तक्षणा एक खूप मोड त्या तंबाचेर देंवता आनी देव त्या तंबांत हजर आसून हर एका दिसा मोइजे लागीं फेस टू फेस, तोंडाक तोंड, मुखामोळाक मुखामोळ तो उलयता. तितलो मोगाचो संबंद जावन आसुल्लो मोइजे आनी देवा मदलो. तोंडाक तोंड, फेस टू फेस ही वॉज स्पीकिंग विथ गॉड. तितलो मोगाचो संबंद. तर मोगाचें न्हू, मागणें म्हळ्यार आमच्या जिवनांत मागणें म्हळ्यार पयलो देव आमचो मोग करता म्हणून आमी जाणा जाय. देखूनच जो हांव आपल्या 15व्या अध्यायांत तो सांगता, हांव तुमकां साकर म्हूण आपयना, बगार इश्ट म्हूण आपयता. देव जावन आसा, जेजू जावन आसा आमचो इश्ट. देखून इश्टा भाशेन आमी देवा लागीं संभाशण करचेंच. आमचें कश्ट, दूख, सूख, संतोश येवन ताचे लागीं उलोवचें. कशें आमी आमच्या बायले लागीं, भुरग्यां लागीं, इश्टा लागीं उलयता तशें उलोवचेंच जावन आसा मागणें. हें जावन आसा पयलें लक्षण. दुसरें लक्षण जावन आसा मागणें जावन आसा पातयेनेचो घांस. आयच्या वांजेलांत आमकां हें आयकूंक मेळटा, पातयेनेचो घांस. जेजू आयच्या वांजेलांत भोव सुबितरान सांगता, पातयेनेन तुमी मागा ते दाळा तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. देखून पातयेनेन मागल्यार देव आमकां खंडी जावन दिता. पातयेनी आसा जंय. देखूनच जेजू मुंदारून सांगता, कोण तुमचो मदलो बापोय आपलो पूत उंडो मागता जाल्यार ताका फातोर दीत. जर तर तो मासली मागत जाल्यार ताका जीवदाळ दीत. खंयचोय बापोय दिवचो ना, कित्याक त्या भुरग्यांचो मोग आसा आनी भुरग्यांक
हांवें विचारलें म्हजो डॅडी मम्मी दितली म्हणून पातयेनी आसा. अशेंच जेजू सांगता मागणें म्हळ्यार असल्या पातयेनेन आमी देवा लागीं मागचें. आनी केन्ना आमी पातयेनेन देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमकां दितलो. वांजेलांतलें एक ल्हान उदाहरण, ती काणागार स्त्री, तिका 100 वर्सां रक्तस्राव आशिल्लो. जेजूच्या त्या दगल्याचो तो गोंडो आपटीन जाल्यार हांव बरी जातलें म्हणून वचोन ती गोंडो आपटिता. ती अणभवार्थी जाल्यार तक्षणच जेजूक आपणाची सकत भायर गेली म्हणून कळटा. कोण हें म्हजें आंग वस्तू आपडलें म्हणून विचारतना ती तरतरोवन येता, हांवें. देखून ती तितल्या पातयेनेन ती आपडटा आनी जेजू तिका सांगता, तुज्या पातयेनेन तुका बरें केलें. तुज्या पातयेनेन, तुवें पातयेनेन तूं अणभवार्थी जाल्यार, जुदेव न्हय जाल्यार तुवें येवन म्हजें आंग वस्तू आपडलें, तुज्या पातयेनेन तुका बरें केलें. मोगाचें न्हू, जर तर पातयेनेन आमी मागल्यार देव जावन आसा आमचो बापूय, आमकां केदींच तो इन्कार करिना. देखून पातयेनेन आमी मागया. आनी तिसरें निमाणें, मागणें म्हळ्यार देवा खातीर, देवा थंय आमचें जिवनाचें संपूर्ण समर्पण आनी पेल्या खातीर मागणें. हें पयल्या वाचपांत आमी देखता. पयल्या वाचपांत इल्लेशें ताचें पाडतळ तुमकां जाणा जाय. एस्तेराची काणी ती पयलें वाचप. ती एस्तेर आनी सगळो इस्रायलाचो लोक बंदडेंत आशिल्लो. आश्वेरोस ताचो राय जावन आशिल्लो. आनी तेन्ना एकलो नामान म्हणलो तो इस्रायलीच्या विरोध आशिल्लो आनी सगळ्या इस्रायलीच्याक नाश करूंक ताणें प्लॅन केल्लें. आनी तेन्ना एस्तेराचो अंकल येवन एस्तेरा कडेन सांगता, तूं जावन आसाय राणी, आश्वेरोची राणी, तूं वचोन माग. तेन्ना हें विघ्न आमचें तांव निवरातलें. जर तर तूं मागणाय तेन्ना आमी सगळें नाश जातले. हांव पूण आश्वेरोच्या मुखार वचोंक, रायाच्या मुखार वचोंक जाल्यार परवणगी नासतना राणयेक सयती अवकाश नातुल्लो आनी राय तसलें परमिशन दिनातुल्लो. देखून ताच्या मुखार वेच्या पयलें राणी देवा लागीं व्हडा पातयेनेन बरवशान ती मागता. आपलें सगळें जीवन ती समर्पिता. पयलें वाचप तुमी वाचल्यार, देवा आमी हांगा बंदडेंत आसाव, आमी पातक केलां, पातकाच्या धर्मान आमी हांगा बंदडेंत आसाव. वय आमकां तुवें शिक्षा लायल्याय, आमी तुवें स्विकारचिताव, पूण आमकांच तुज्या हातांत आमी समर्पिताव. ह्या वेळार आमी नाश जावच्या ह्या स्थितीर आसाव. आमकां तुवेंच बचाव करी जाय. आमचें सगळें जीवन, आमचे कश्ट संकश्ट आमी तुज्या हातांत समर्पिताव आनी तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. पळया, असल्या पातयेनेन आनी समर्पणान एस्तेर मागता. आपणा खातीर ती मागना, बगार आपल्या लोकां खातीर ती मागता. देखून मोगाचें न्हू, मागणें म्हळ्यार स्वार्थ तरान आमचे खातीर मागचें न्हय. आतां हांगा तुमी 1000 लोक आसात. जर तर तुमचे मदें हर एकलो तुमचे खातीर मागता तेन्ना एकलो मात्र मागता. जर तर तुमी पेल्या खातीर हर एकलो आपल्या पेल्या खातीर मागता जाल्यार तुमचे खातीर कितले जाण मागतात? 999 जाणां मागतात. पळया किंचे मागणें चड पावरफूल जाता. खंडी जावन हेरां खातीर मागचें मागणें. कित्याक म्हळ्यार तुमचे खातीर हांगा आशिल्ले हर एकलो जण मागतात. देखूनच त्या राणये बरी आमी आमकांच मागचें न्ही, आमच्या पेल्या खातीर मागतना तो आमचे खातीर मागता. आरिल्ले पुरो जण आमचे खातीर मागतात आनी ते मागणें देवा थंय भोव उंच तरान उबारता. तर मोगाचें न्हू, आज आमी जेजू बाळकाच्या पांया तळा आयल्याव. आयच्या अंतरगितांत आमी गायलें, हांवें तुका उलो मारलेल्या वेळा सर्वेस्परा तुवें म्हाका कान दिले. खंडी जावन आमी उलो मारल्या वेळार जेजू बाळोक तो देवूच आमकां आमच्या मागण्या कान दितलो. पूण आमचें मागणें मोगान आमी करया
फातयेन आमी करया, निस्वार्थपणान आमी करया, तेन्ना खंडी जावन हे मागणें जेजूच्या पांयां तळा पावतलें. आमेन. Dukuwansu, waintakansu, tuja buryani, mukan betonsu, gitu yar papa, dimukan akam, jivit itu Tuhan Tuhan, gitu yar papa, dimukan akam, jivit itu Tuhan Tuhan, Bapa tuja putar, apa beli betok dilo, Kalvari jagora, kusar murung payat salo, muka nekelo, muka saksalo, muka ciri-ciri ulo tilo, muka nekelo, muka saksalo, muka ciri-ciri ulo tilo. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या आदोवाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, आमचे अत्रेक तुका म्हणू, तुज्या भुरग्यांची दानां आनी मागणी स्विकार करून आमची काळजां तुजेशी ओडून व्हर, हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराकय ओबाता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतैन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मोन्नां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या. हो नावो काळ सोडवणेसो, आमच्यो वंदण्यो दामून तुजी साखरी करून निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोळान. सरतल्या वस्तूंक फावो ते मोल दिवन सरनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Service for our
खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कसमरान सुसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नी करराचें हें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत हे वरावतले, हे म्हज्या उडासा करात. Bovartoso good purgatoria. जिसू मेलो, जिसू जीवन जाला, जिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी दुजवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. वो जिवीत सोंडो आनी सोदोनीची काल सुखा समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडरगा शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपेदमीचे विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरोसो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचलीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया करून आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये संगाती सांजुजे दिसो पती भगवंत धर्मता आनी सर काणी तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें भक्तीपणान आमी आतां मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकादांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचें न्ही सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजूर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसो. एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे आनी आमचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. तुये म्हजी भितर येवंक म्हाका पावना,
पूण तुज्या अवतारांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, म्हजी प्रियेक आशिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या घडटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, म्हजी प्रियेक आशिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या घडटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मीक जाता. संस्कृत जिवीत म्हाका लागून कुसाची पिवो. आत्मान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटो दिलो. तुजी खुशी त्याग केलोय, बापा खुशी जालोय. तुजी खुशी त्याग केलोय, बापा खुशी जालोय. जेजू मोगाळ, जेजू दयाळ, म्हजी प्रियेक आशिता. स्वागत तुका काळजान म्हज्या, आत्म्याक म्हज्या घडटा. तुकाच म्हाका ओपून दिताय, आत्मीक जाता. प्रार्थुया.
देव आमच्या कणवळ्या बापा, आम्ही घेतलेल्या जेजूच्या कुडी रक्तावरवीं आमची काळजां नवीं कर. ह्या संवसारांत कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी आनी सस्तांच्या सुखाक आमकां पावय. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवनी बडिनो, आयचे मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या मानदेक बाब डॉमनीक वास, तशेंच कॉयरिस्तांक, वाचप्यांक, स्वयंसेवकांक आनी तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर कुमसाराचो सक्रामेंत जोडूंक हर एका दिसा सकाळीं 9 तावन दनपारां 12:30 पर्यंत आनी 3 तावन सांजेर 6 पर्यंत याजक आसात. तशेंच ब्रेस्ताराचें मिसा पयलें तशेंच मिसा उपरांत आमच्या स्टेजी फाटल्यान आसच्या कॉवेंताच्या चापलांत याजक आसात. थंयसर तुमी कुमसाराचो सक्रामेंत जोडयेत. ह्या करेजमाच्या काळार तुमकां येदोळूच कळीत आसचे प्रमाणे हर एका मिसाच्या 20 मिनटां पयलें हांगासर ब्रेस्ताराचें सकाळींच्या वेळार आमी कुर्साच्या वाटेचें भक्तीपण आदारता. ते सांगता हर एका शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी त्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसा. आनी करिज्माच्या दिसांनी आयतारचें कार्यक्रमां आसनांत आनी सडीत वेळ आमी मागण्यांत जिविताचो विमर्शो करच्यांत करसूंचे खातीर हांगासर आमी उक्त्या मैदानार सांजेर 6 वरार कुर्साची वाट मांडून हाडल्या. परच्या आयतार दीस जायतो लोक ह्या भक्तीपणान भाग घेतलेलो आसा. तुमकांय ह्या भक्तीपणान भाग घेवंक स्वागत. आयतारा सांजेच्या 6 वरार कुर्सवाट सोमतच सक्रामेंताचें बेसांव घेवन तुमकां पाटी घरा वचूंक जाता. त्या मदें तुमी जायतीं जाणां हप्त्या मदें दिसा मदें ह्या पूर्ण शेताक भेट दितात आनी तो वळू तुमकां खासकेन वैयक्तीक रितीन कुर्साची वाट नियाळूंक जाय जाल्यार आमी ग्रट्टॅगेच्या वाटेर थंयसर एक मोळो आसा केला. थंयसर हर एक स्तेसांव आसा. स्तेसांवांत एक मोट्टो नियाळ आनी 3 लिसांवां 3 सावलां आमच्या खासकी नियाळा खातीर आनी एक मोठवें मागणें आसा. तें तुमी वाचून नियाळ करूंक आनी अशें खासकेन कुर्साची वाट करूंक थंयसर तुमकां अवकाश आसा. आमी ह्या वर्सा भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचे विशयांत येवजण घाल्लें आनी तुमकां खंडी जावन ह्या योजनाक हात मेळोवंक मोन आसतलें. थोड्यांनी फेस्ता संदर्भार ह्या योजनाक दान दिल्लें आसा. एका भुरग्याक सुमार 10,000 लेखान स्कॉलरशीप दिवचें आमचें येवजण आसा. आमचे मदें जायतीं गरजेवंत भुरगीं आसात देखून खंडी जावन तशेंच संदेश चित्र रुपार ह्या बुकार हातून छापलेलीं आसात. चिंतिनाकात की हो बूक केवल ह्या वर्साच्या करिज्माक मात्र म्हणून हो खंयच्याय करिज्माक उपयोगाक पडचो तसलो आनी आदल्या हप्त्यांत आयिल्ल्यो कॉपीज पुरो विकून गेल्ले देखून परत्यान बेंगलोर तावन हाडयल्यात. भायर थंयसर रुकामळांत तशेंच भितर हांगा स्टॉलान मेळटात. तुमी एक प्रती घेवची. ताचें एक्चुअल मोल आसा 250 रुपीज पूण आज हांगासर आमी 200 लेखान विकता. तुमी एक प्रती घेवची वा हेरांकी दिवचें. भोवन बिडनो, आज मिसा उपरांत वाणच्या उंड्याक आनी तणपेवनाक दान दिल्ल्यांची नांवां वाचतना तुमी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. अनिता निशा लोबो सिद्धकट्टे तावन, एरल रोच कुलशेकर तावन, सचिन आनी वियोला सरडाना पेरमनूर तावन, जुलियाना मोंतेरो वामंजूर तावन, सिसिलिया मोरस वामंजूर, ऑल्विन डिसोजा जेप्पू, आल्बर्ट आनी सँड्रा डिसोजा वेटला. दान दिल्ल्यांक तशेंच तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नोवेना खातीर आतां दिंबी मोडया. बाळोक जेजूचे नोवेन
मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटास जेजू मनशांचो इस दावन जियेल्लो सतरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडाक गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका खोस जेनेरा मिजेलो मेस्त्री ताच्या बाळपणांत हांव तांच्या सरगरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा कितलें तूं म्हाका मान कितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचे दोळे एक घडीभर दांपून आमची सर ते सवाणी मागणी जेजूच्या पांयां थळां आमी समर्पिया प्रत्येक तरान आमच्या कुटुंबांत आसच्या प्रायस्तां खातीर पिडेस्तां खातीर आमी मागया ह्या दिसांनी आमचीं भुरगीं परिक्षा बरोवन आसात देव तांची मोत उजवाडावन दी म्हणून आमी मागया सबार आमचे युवजन काम सोदून आसात बरी जिणी संगाती आनी संगातीन सोदून आसात तांचे खातीर आमी मागया आमच्या जिणेंत आयिल्ले सर कश्ट संकश्ट पिडा शिडा आमची सर्व तेसांवां मागणी आशा आनी इच्छा सर्व जेजूच्या पांयां तळा आमी आतां समर्पिया वर्त्या भावार्थान आमी मागया हे भगवान जेजू बळका तुजी सर पदवी हाज्या पितरां उडापी आनी तुजो हात बेसांव दिवं कोल्लो आसता वडा पातयेनी उलो मदल्या सकडांक दाय नायक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं Naman break ut pen burule sumiduje sangata stramita to sudev and sudevi for jugusi changes Devaso putumuni salo Devaso putumuni salo Devaso putumuni salo Mahim Bapa ni Puta ni Pavitratmya जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे बळोक जेजू लागीं मागणे ये जपांच्या जेजू बळका आमच्या बेजा काळजाचेर एक आवची दिश्ट घाल म्हूण या आमी मागता येतले बिरबोते बरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वेले सत आसता निराशपण तुजी कुमोकांनी बुजोवन आमकां धाड बापा आनी पुतांनी गांवर न्हू शाक सदां सर्वता आमेन जेजू बळकान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर येदोळदाराळ आशिर्वादां बेसांव उतल्यान त्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिवन आमी मागया ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार हांव विसर पडटा तुवें आमकां दया केल्या देव उपकारा खातीर आमची अर्दी कादून काकुती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रस्तारांनी सांबाळ सगळी पातयेनी तुजे दवरता तुज्या जमाच्या आई म्हाजी मदी पात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी तुजी कळनातली मजत जोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावं जेजू बळका जेजू आमेन आशिर्वादा खातीर तकली बगवया सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सुवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रत्म्या सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद वतूं येचीचो बाळका नमन तुका
जीविणे संसार नको नाका जिने वाटे आसूं नाका गुरून पाय आमकां सरता सुका तूं आमचो राय जेसू तूं आमकां जाय तूं आमचो याज्ञो तूं संस्कार मुर्बेवत कर जेसू दितूं गता सुवातेक आमी दिवच्या गांवार तूं आमचो राय जेसू तूं आमकां जाय तूं आमचो याज्ञो तूं संस्कार मुर्बेवत कर जेसू दितूं गता सुवातेक आमी दिवच्या गांवार मुखार पुत्रा सवय आशीर्वाद देव आमकां